गाडयो चलयतल्यांक शिस्त लायतले जाल्यार ड्रायव्हिंग स्कुलांक पयलीं शिस्त जाय म्हूण सरकारान आतां तांचें ऑडिट सुरू केलां. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी गुरगांव हरियाणाचे एजन्सीची टीम गोंयांत पावल्या. ते मोटार ड्रायव्हिंग स्कुलाचें इन्स्पेक्शन करून ऑडिट रिपोर्ट खात्याक दितले. खंयचेय ड्रायव्हिंग स्कूल जाय तशें चलना म्हूण कळ्ळ्यार लायसन रद्द करूंक एक्शन सुरू जातली. गोंयांत 135 अशीं स्कुलां आसात. ड्रायव्हिंग स्कूलवाले काचाबूल. आमचे भुरगे सांगतात की त्यांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा तेन्ना कितें आसा तो कांय करूंक शकना. ते सुप्रीम कोर्टाची कितें ऑर्डरी नुसार ते आतां हें करतात कळ्ळें न्ही. ते इन्स्पेक्शन करतले आनी ते इन्स्पेक्शन जाले नंतर मागीर आपूण पळोवया म्हणटा खंय तो कोणाला सारकी आसा ती उरतली आनी कोणाला सारकी ना ती बंद जातली. इन्स्पेक्शनाचीच वाट पळयताय आतां. इन्स्पेक्शन जातकीर आमचो रिपोर्ट कितें दितलो कित्याक प्रत्येक कोणाक कांय खबरूच ना न्ही. मागीर तो रिपोर्ट पळोवन तुमी मागीर त्या प्रमाणे एक्ट करतले. तशें एक्शन घेवपाचें असो विचार आसा तेंचो. पळोवया म्हणटात कितें जाता तें. थकले सगळे सदांच मिटिंग घेवन एकामेकांक मेळोन ते आतां सगळें जाम पडले सगळे. ड्रायव्हिंग स्कूलवाले येरादारी मंत्री सुदिनाक मेळिल्ले. तो म्हणटा अर्थ सुप्रीम कोर्टाची. स्कूलवाले म्हणटात लायसनां दितनाच ह्यो गजाली सांगूंक जाय आशिल्ल्यो. पूण आतां सारकी आसा आनी सारकी ना. हांव म्हणटा कितें ही जे आतां आमकां लायसन्स दिला आरटीओन डायरेक्टरान किंवा आमचे असिस्टंट डायरेक्टरान हांकां खबर आसूं जाय आशिल्ली बाबा कशें आसपा जाय कशे पद्दतीन आसूं जाय ती ड्रायव्हिंग स्कुलां. तेणी आमकां दिलें लायसन्स आमी शिकयतात ना. आतां तो आमचो मिनिस्टर म्हणटा खंय न्ही तो इन्स्पेक्शन करूनय मागीर कोणाला कशें कितें आहा तें कळटलें म्हणटा न्ही. तें कांय ना. आमकां एक्च्युअली कळपा जाय आशिल्लें तुमचें कशें आसपा जाय तशे पद्दतीन हें दवरात. मागीर आमी इन्स्पेक्शनाक येतले हें आमकां तरी बरोवन दिवपा जाय आशिल्लें न्ही तेणी. प्रुडंटान ताचेर सुदिनाक गाठलो. ड्रायव्हिंग स्कूल जो प्रॉब्लेम आसा ताचें ऑडिट करपाक जाय आनी ताजो हेतू स्पश्ट आसा की सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिशना प्रमाणे ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो गोंयांत चल्ल्या फॉर एग्जाम्पल ड्रायव्हिंग स्कूल आसूं पोल्युशन बोर्ड आसूं किंवा पोल्युशन सर्टिफिकेट दितात ते हे आसूं त्या नंतर परत आमचें पासींग करपाचें गाडयो पासींग करता पळय तें हें सगळें आतां नव्या हेच्या प्रमाणे वतले आमी. आनी एक्ट फायनल हेचेर म्हाका दिसता राज्यसभेत आसा तो पास जाल्या नंतर तातूंत स्ट्रिक्टनेस येतली आनी स्ट्रिक्टनेस येवपाकूच जाय. ड्रायव्हिंग स्कूल आसूं किंवा मागीर बाकीच्यो गोश्टी आसूं. ऑडिट हें कोणी तरी वेगळ्या हेणेच करपाक जाय. वी हॅव नॉमिनेटेड थर्ड पार्टी ते करना हो करना. इन्स्पेक्टर सारकें करना म्हणून ऑडिट करचें म्हणलें. सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर केन्ना केलां. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण खंयच कांय सादलें ना जाल्यार ड्रायव्हिंग स्कूलवाल्यांनी एजन्सी आड खंय कोर्टान वचपाची तयारी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे.